राज्यात नोव्हेंबर डिसेंबर मेरेन सुमार 5,000 तरी सरकारी नोकऱ्यो तयार जावपाच्यो आसात। जनतेक ह्या संदर्भात कांय दिसांनी नेमाळ्यांनी जायराती पळोवपाक मेळटल्यो। भलायकी खात्यानूय कांय नोकऱ्यो तयार जातल्यो। मुखेलमंत्र्यान केन्नाच सरकारी नोकऱ्यो ना म्हण वक्तव्य केल्लें ना म्हण स्पश्टीकरण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गेले 1.5 म्हयनो आणि एक काही प्रेझेंटेशन उरल्या। प्रत्येक डिपार्टमेंट आपापले कितें रिक्वायरमेंट हा, आमचे कितले पोस्ट लॅब्स जाल्ले आसा, आमचे कितें रिक्वायरमेंट आसा, आमचे कितें फ्युचर प्लॅन्स आसा, हे प्रेझेंटेशन कंटिन्युअस मुख्यमंत्री कडेन आमची चालू असली। आणि काल बी आम्ही सांगू ना प्रेसाक कित्याक इट्स इन प्रोसेस। आणि कमीत कमी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे सरकार हे भुरग्यां खातीर तरुण पिढी जे हा हे तरणाट्याक सरकारी भरती हे आम्ही सरकारान असल्या कारणान सरकाराचेच उलयता, प्रायव्हेट सेक्टरचे सध्या उलयना। आमचो एक प्लॅन हा, मुख्यमंत्रीचो प्लॅन हा, आणि विच यू विल युअरसेल्फ थ्रू द मिडिया तुमकां कळोन येतले ज्या तरेचे ऍडव्हर्टायजमेंट चालू जातले येवपाक। कमीत कमी नोव्हेंबर एंड ते डिसेंबर म्हयन्यात तुमकां कमीत कमी ऍडव्हर्टायजमेंट येवपाक लागतल्यो। अप टू जानेवारी यू विल सी जॉब रिक्रुटमेंट ऍडव्हर्टायजमेंट अमाउंटिंग टू क्लोज टू 5,500 गव्हर्नमेंट जॉब्स। हांव जे उलयता हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमची जाल्ली हा। काल तो विषय नासलो म्हणून आम्ही कांयच उलोवंक ना, पूण जेन्ना आयज पेपरान आयले आनी कितें आसा आमी फुडले तुमकां 6 म्हयन्याचो प्लॅन दिना। आमी जे कितें उलयता हे डिसेंबरान जावपाच्यो गोश्ट्यो, आमी जे कितें उलयता ते जानेवारीन जावपाच्यो गोश्ट्यो। आनी कमीत कमी प्रत्येक खात्याच्या माध्यमांतल्यान ऍडव्हर्टायजमेंट येवपाक चालू जातली। भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जो हा इज कमिटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, youth employment, direct recruitment of our youth into the government sector following all due procedures of law। आणि जे कितें कायदेशीर रिक्रुटमेंट जातले ते योग्य तरेन मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल ते केले वयतले।